नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आजच्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज 2024-25 वर्सा खातीरचो आयज अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केलो. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या मंत्राचेर आधारीत देशाक 2047 वर्सा मेरेन विकसीत करपा हेतान हो अर्थसंकल्प सादर केला. ह्या अर्थसंकल्पान आयकर दात्याच्या येणावळ स्लॅबान कसलोच बदल करूंक ना, पूण वर्साक 7 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक कर मुक्त केल्यात. कॉर्पोरेट टॅक्स हो उणो करून तो 22% हाडला. परफॉर्म, रिफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या धर्तरेचेर हे अंदाजपत्रक तयार केला. संसदेन उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें, गरिबी, युवा, बायलां आनी शेतकरी हे देशाचे मुखेल स्तंभ जावन आसात आनी ह्या स्तंभाची उदरगत जाल्या शिवाय देशाची उदरगत जावंक शकना. देखून अर्थसंकल्पान ह्या 4 गजालींचेर चड भर दिल्लो आसा. Our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान आपल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांतल्यान 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मुखार सांगलें. In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. शेतकरी हो अन्नदाता देखून ताका केंद्र सरकाराचे फाटबळ मेळप हे अत्यंत गरजेचे आसा. तांची उदरगत जाल्यारूच देशाची आनी पर्यायान संवसाराची उदरगत जावंक शकता. देशांतले लागीं 18.8 कोटी शेतकऱ्यांक सरकारान सबसिडीच्या माध्यमांतल्यान मदत केल्या. And small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अंतरीम अर्थसंकल्प 2024-25 संबंदात उलयतना सांगले की हो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आनी नाविन्यपूर्ण म्हळ्यार इन्क्लुझिव्ह आनी इनोव्हेटिव्ह आसा. हो अर्थसंकल्प गरीब, युवा, बायलां आनी शेतकऱ्यांच्या उदरगतीचेर चड भर दिता. भारत 2047 मेरेन देश कसो विकसीत जातलो हे मतीन दवरून ह्या अर्थसंकल्पाची बांधावळ केल्या अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है. इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या अर्थसंकल्पाविशीं उलयतना सांगले, हो अर्थसंकल्प उत्साहवर्धक आसा आनी देशाक 2047 मेरेन विकसीत करपाची मोख साध्य करूंक शकता. भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं. इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केल्ल्या अंतरीम अर्थसंकल्प 2024-25 चेर खोस उक्तायल्या. तांणी सांगले की ह्या अर्थसंकल्पान पर्यटन, नुस्तेमारी आनी हेर क्षेत्रांत प्रगतीची वाटचाल करप खूब सोपें जातलें. I think this is a great opportunity for Goa's tourism sector as well as the government. Goa is already an international brand, but I think this will give a more fillip to the tourism sector, and I hope that the tourism sector gains from these initiatives. And I think she's also talked about fisheries. I think there has been special scheme for fisheries. We have to read the budget. So I think a lot of positives, the continuation of the reform process, structural reforms, balanced development, where Goa would probably stand to gain. So all in all, I think, we are a bright spot in a very challenging world environment. And I think Goa has a unique position in terms of taking advantage of various schemes that she's announced. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी आयज फोंडे सांताक्रूज हांगा भारतीय जनऔषधी केंद्राचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळीक शेती मंत्री रवी नायक, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फोंडेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्वसामान्य लोकांच्या भलायकेची काळजी घेवपा खातीर स्वस्त दरान मेळपी वखदांची जनऔषधी केंद्रां देशांत स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ही वखदां जर उण्या दरान गरीब लोकांक मेळ्ळी जाल्यार तांची जीण सुसह्य जातली अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी सांगलें. आयज त्यांची एक कल्पना आसा आनी सामान्य जनतेक आउटरीचच्या माध्यमान जायत्यो गोष्टी आमी करतात आनी आयज जेनरिक मेडिसिन्स आयज तुमी पळयल्या की जेनरिक मेडिसिन्स आनी जे कंपनी ते जेनरिक मेडिसिन्स करता हे सगळे स्टार्ट कंपनीज आसा आनी जे कंपनीच्या माध्यमांतल्यान आमी ब्रँडेड जे आमी घेतात तीच कंपनी आयज जेनरिक बी व्हडल्या प्रमाणात करता. सामान्य जनतेक एक्सेसिबल मेडिसिन्स आनी एक्सेसिबल हेल्थ केअर दिवपाक देशाचे प्रधानमंत्री खूब मेहनत करता आनी हेज्या खातीरूच त्यांनी आता एक आउटलायन केल्लो आसा की प्रत्येक मनशाक जेंका कोणाक आमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे कोण जनऔषधी केंद्र चालू करपाचो त्यांचो प्रयत्न पूर्णपणे सरकारान सहकार्य करपाची गरज आसा. थिवेच्या सिरो मलाबार कॅथलिक इगर्जेचे वर्सुकी फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. पॅरिसाचे पेट्रॉन सान थॉमाच्या सांगतान हेर 7 सायबिणी माय, 7 जुजे, 7 साबस्तांव तशेंच 7 आल्फोन्सो हांची फेस्तां जाली. रेव्हरंड फादर जॉर्ज कुपायत हे फेस्ताच्या पयल्या दिसाचे पाद्री आशिल्ले जाल्यार रेव्हरंड फादर मॅथ्यू मुथाशाडेर हे दुसऱ्या दिसाचे पाद्री आशिल्ले. फेस्ताच्या मुखेल दिसा रेव्हरंड फादर अशोक कोलमकोंडेर हांणी पाद्रीपण केलें. व्हॅटिकनच्या खाला येवपी 24 संस्थांमदली एक संस्था म्हळ्यार सिरो मलाबार संस्था ही पुरायपणान पाप सायबाच्या समन्वयान चलता. सिरो मलाबार संस्थेचो दर्जो हो सुई जुरिस मेजर आर्ची एपिस्कोपल कॅथोलिक संस्था असून तांचे वांगडी संवसारभर आसात. उत्तर गोंयांत रावपी गोंयच्या सगळ्या भाविकांच्यो धार्मीक गरजो ही पॅरिश पुराय करता. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.